पहिली गजाल म्हणटा तें हांव आमचे अध्यक्ष कला अकादमीचे चंद्रकांत कवळेकर म्हणजे बाबू कवळेकर आणि म्हाका सकाळीं फोन केलो आणि ताणें विचारलें की मातसो मेळपाक यो आमी उलोवया ह्या गजालीचेर. सो एकंदरीत प्रकरणान एक वरभर आमी ज्या पद्दतीन उलयले तातूंत कला अकादमीचे वेगळे वेगळे पदाधिकारी जे आशिल्ले तुका आनी तांणी म्हणजे हांवें म्हजी तांकां भुमिका सांगली की खंयच्या भावनेन हांवें तांकां पत्र बरयल्लें आनी हें बरयल्लें तें बरयल्लें. तांणी म्हाका खूब एक गजाल सांगून दिसता की तांणी ज्या पद्दतीन हो एकंदरीत विशय मांडपाचो तांणी प्रयत्न केलो कला अकादमीच्या वतीन ते स्टाफ आनी फूल तांचे डायरेक्टर्स आनी हे सगळें बसून कळ्ळें तुका दीस वॉज व्हेरी हार्ट वॉर्मिंग कळ्ळें तुका. तांणी खंयच्याच तरेची कन्फ्रंटिस्ट भुमिका हें करूं नाशिल्ली आनी म्हजें म्हणणें ताणें मानून घेतलें. ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केली की कायंडली कॅन यू कन्सिडर रिकन्सिडर युअर डिसिजन. आय सेड नो बिकॉज की तातूंत लेखक म्हणून म्हजी भुमिका आसा कळ्ळें आनी लेखक म्हणून चुकीचो पांयंडो पडचो न्ही फुडें कळ्ळें तुका ह्या खातीर घेतिल्लें आसा. सो त्या खातीर तांणी दे हॅव अग्रीड टू अमेंड द सर्टन रुल्स म्हणजे जनरल कावन्सिला कडेन बसून कळ्ळें तुका की फुडें कशें हाजे पद्दतीन जावचें न्ही आनी इन टर्म्स ऑफ लेखन कळ्ळें तुका in not awarding at the first and second prize but giving an award itself कळ्ळें तुका. तातूंतल्यान तांणी हे अशे तरेचे फुडें रुल्स अमेंड करपाची तांणी तयारी दाखयली म्हणजे ओवरऑल जे मंडळा कडेन जनरल कावन्सिला कडेन सादक बादक चर्चा करून. आनी तरी आसतना हांवें ताका सांगलें की हांव थँक्यू सो मच कळ्ळें तुका ह्यो सगळ्यो गजाली तुमी हाजे फुडारा खातीर करता बट इन टर्म्स ऑफ अ स्पिरीट एंड क्रेडिबिलिटी I will not reconsider my decision कळ्ळें तुका. सो तांणी तातूंत हें केलें की इन्स्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज द फर्स्ट एंड द सेकंड प्रायज कळ्ळें तुका वी वील कॉल इट एज एन अवॉर्ड वी वील रिकॉन्स्टिट्यूट इट. ओके हांवें सांगलें तशें जर जालें म्हणजे जर क्रमवारी जर ठरयता तुमी जाल्यार आय डोंट हॅव एनी इश्यूज कळ्ळें तुका ऑर नो बडी वूड हॅव एन इशू. माय इशू इज दॅट की यू आर गिवींग समबडी अ सेकंड प्रायज विदाउट डिक्लेअरिंग द फर्स्ट कळ्ळें. आयदर डिक्लेअर इट एज अ ओनली प्रायज ऑर डिक्लेअर द फर्स्ट प्रायज. ओके सो ताज्या खातीर ताणें तो त्या पद्दतीन निर्णय घेवपाचो ताणें कुमसूर तेंच्यांनी अशें कित्या खातीर केलें म्हणून कितें सांगलें कित्या खातीर केलें सी रुल्स ताणें ते हेवूय घेवन आयिल्ले की असो पांयंडो अमक्या अमक्या वर्सा खातीर आशिल्लो कळ्ळें तुका की अमक्या वर्सा दिवं नाशिल्ले तमक्या वर्सा दिवं नाशिल्ले कळ्ळें तुका. बट हाजो अर्थ असो न्ही की हांवें आवाज उखलचो न्ही अशे तरेची परंपरा चलत आयल्या हाजो अर्थ असो न्ही की ती बरोबर कोणे तरी आवाज काडपाकूच जाय आशिल्लो कोणे तरी चॅलेंज करपाक जाय आशिल्लो तो बील कळ्ळें तुका. सो त्या खातीर आय एम ऑल्सो थँकफूल टू दॅम इन टर्म्स ऑफ दॅट की ज्या पद्दतीन तांणी संवेदनशीलता दाखयली ह्या गजाली कडेन आनी ज्या पद्दतीन ते एक्सेप्ट केलें की बाबा ही चूक जाली ओके आनी ती सुदारपाक जाय. सो म्हाका दिसता की ओवरऑल म्हणजे ज्या पद्दतीन कला अकादमी आनी खास करून बाबू कवळेकरान ज्या पद्दतीन संवेदनशीलता ह्या गजाली कडेन दाखयल्या म्हाका दिसता एज अ कलासक्त मनीस म्हणून कळ्ळें तुका ताका वाखाणपाची गरज आसा. तुमी इनाम आतां हें करतले आपणायतले सी इनाम एज फार एज वॉट दे हॅव सेड की इफ दे डिक्लेअर इट एज द ओनली प्रायज म्हणजे अवॉर्ड देन आय एम रेडी टू एक्सेप्ट इट कळ्ळें तुका ऑर डिक्लेअर द फर्स्ट प्रायज. Okay, this is the only thing what I have told them. If there is an only prize, okay, then there is no question about it. Or declare the first prize. हांव हो म्हजो युगांक नायक म्हणून पर्सनल व्यक्तिगत हाजेर कांयच ना. म्हजो फक्त विशय आसा की लेखका कडेन हो अन्याय जावपाक जाय आनी फक्त हांवें तांकां सांगिल्लें की फाल्यां जर टॅक्निकल विशया कडेन खंय जाल्लें आज मेरेन तुमी दिग्दर्शना खातीर दिलां तुगेले लायटिंगा खातीर दिला मेकअपा खातीर दिला सगळ्यां खातीर दिला. फाल्यां जर हांच्या भितर कोणाक दिवं नाशिल्ले आज मेरेन सगळी संस्था येतली आशिल्ली प्रोटेस्ट करपा खातीर. लेखक हो सॉफ्ट टार्गेट जाता लेखका फाटल्यान उबे रावपी कोण ना. मागीर तागेले कलबुर्गी गौरी लंकेश कळ्ळें तुका ह्यो सगळ्यो गजाली कित्या खातीर जाता हे सगळे लेखक म्हणून जाता. सो लेखक कॅनॉट बी अ सॉफ्ट टार्गेट कळ्ळें. आनी म्हाका एक दिसता की ताणें ही गजाल समजून घेतली आनी ताणें आपूण बदल करपाची ताणें तयारी दाखयली. पॉलिटिकल हे काय ना म्हणटा तुमी भितर पॉलिटिकल कितें आहा म्हणटा भितर तुमी सी पॉलिटिकल तुगेल्यो गजाली हातून म्हणजे पॉलिटिकली आशिल्ले म्हणूनच ह्यो गजाली जाल्यो न्ही कळ्ळें तुका. इफ देर वॉज नो वॉयस कळ्ळें तुका nobody would have called me and we had a discussion on this कळ्ळें तुका. ओके तुमकां दुबाव बीन आसा कोणाचेर कितें म्हणजे पॉलिटिकल कोणाचो आय डोंट आय मीन म्हाका दुबाव जर घेवपा इतलो जर हांवें ज्या पद्दतीन सांगिल्लें जाल्यार हांव एकटो येवचोच नाशिल्लो कळ्ळें तुका. सो म्हाका फक्त इतलें दिसता की जे परिक्रमाचे सॉरी हाजे
परीक्षकांचे जे कलेक्टिव्ह विजडम जे आसा पळय तांणी थोडेशे आपली विवेक दाखोवपाक जाय आशिल्लो आनी नाका आशिल्ल्यो गजाली करपाक जायनाशिल्ल्यो. युगांका कडेन मिटींग घेतली, मुद्दाम ताका आपोवन घेतली, तेंचे आयकूनय घेतले आनी तांकां तेंचे बऱ्यापैकी तुमी तांकां विचारल्यार कळटलें तेंचे म्हणजे आमकां म्हणजे बऱ्यापैकी आमचे डिस्कस जाल्ले आसा आनी काही प्रमाणाक तांकांय म्हणजे आमी जे उलोवप केल्ले आसा ते एक समाधानकारक अशें आमचें उलोवप जाल्लें आसा. म्हणून म्हणटा हांव काही गजाली आसा कायद्या भितर तरतूद करपाक जाय, एमेंड करपाक जाय जाल्यार खूब गजाली करून फुडें जनरल कौन्सिलाक घालून आमी करतले. पूण कलाकाराचे तो रायटर आसतलो किंवा आनी खंयचो आर्टिस्ट आसतलो तेंचो जर कसल्याच बाबतीत त्यांची भावना दुखची ना हो प्रयत्न आमचो आसतलो. कित्याक रिजन म्हणल्यार न्ही ते तुका बेस्ट म्हणल्यार आमचे म्हणजे जे आमचे जजीस आशिल्ले ते सांगूंक शकता. पूण हे हो पायंडो आज पयलेच फावटी केला अशें ना. हे पयलीं हाजे पयलीं सुद्दां तुका सुरवातेक वाचून दाखयलें पळय जे 2000 म्हणजे वाचून दाखयलें तातूंत भितर तुमी सगळें पयलें आसतलें म्हणजे पयल्या ह्या फाटी जो क्रायटेरिया आसलेलो म्हणजे ह्या फाटी जी कॉम्पिटिशन झाला त्या कॉम्पिटिशनात फर्स्ट प्राइज डिक्लेअर करून ना कित्याक मीन्स पॉइंट सारखे जावन तेणी युगांकांनी अशें म्हटलां की भितर पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आहा तेणी मागता सांगला आमकां पळय कितें आसता म्हणून म्हणलां काही गजाली कायद्याक तरतूद कित्याक म्हणटा हांव कायद्या भितर एमेंड करपाची गजाल हा कित्याक म्हणटा हांव हे आज जो रिजल्ट जाल्लो तो कायद्याक धरून जाल्लो आसा त्या प्रमाणे जजीसांनी आपलो दिल्लो आसा. जजीसा भितर त्यांच्या डिसिजना कडेन कला अकादमीचो कांयच हस्तक्षेप आसना. कोणाचो आसतो एम ए आसतलो किंवा खंयचो अधिकारी आसतलो. हांगा रिजल्ट सुद्दां जो तेमी धाडले उपरांत म्हज्या फुड्याक तो सीट पॅक आहलो तो ओपन करून हांगा ओपन केल्लो आसा आनी त्या प्रमाणे तो जाहीर केलो. तातूंतल्या कांयच कला अकादमी खंयच्याच अधिकाऱ्याचो कांय डायरेक्ट ताचो हे ना. जे जजीस जे आसले ते एक्सपर्ट जजीस त्या फिल्डाचे आसात तेमी दिल्लो तो निवाडो. पूण तरी देखून काही तरी तुजो हांव पयलींच सुरवात केली कित्याक काही गजाली एमेंड करपाची गरज कायद्याक एमेंड करपाची गरज आसा. हे सुद्दां तें दिलां ते पयलेच फावटी दिलें ना हाज्या पयलींच दिलां न्ही हेजे दिला रिसेंट सुद्दां पळय हेज्या पयलींच दिला एक 5-6 फावटी दिला जालो रिसेंट 2-3 वर्सां पयलीं 4 वर्सां पयलीं सुद्दां दिला न्ही. म्हणजे ताका लागून ते सांगता हो ते सगळे जर जाग्यार घालतलो जाल्यार काही तर एमेंड परत करपाची गरज आसता. म्हणून तेच आमी हे केल्ले आसात जनरल कौन्सिला कडेन फुडें बसून आमी ते करून हेजे फुडें कोणाचेर असो कांयच कसलो अन्याय जावचो ना कसलोच म्हळ्यार अशें तांकां सुद्दां जजीस आहा तांकां सुद्दां एक बऱ्यापैकी हे उरचें सगळ्या बाबतींत हेजे फुडें कोणाची कंप्लीट उरची ना अशें पद्दत करतले अशें पद्दत करतले हे ताका लागून आमी जनरल कौन्सिलाची मिटींग घेवन करतले. ना जजीसा भितर हांव तांकां आपयल्ले आहा डिस्कस करपाक पूण तुमी मदींच पयलीं आपल्या भायर दी म्हणटा तुमी पयलीं दिले इन्वॉल्व आसा म्हणून खंय तरी मोदी बोवाळ जालो जेन्ना अशा तरेचो जो निकाल आयलो खंय तरी पॉलिटिक्स जाता काय म्हणून तितून एक असो आतां हांवें सांगले उपरांत तुका हांगा पॉलिटिक्स कितें दिसता म्हाका सांग पळया. ना अशें तेणी युगांकांनी आतां म्हटलां कित्याक जावंक शकता पॉलिटिक्स कित्याक कोण करूं शकता आनी कित्याक लागून करतलो. जे लेखक आसा जे तेंचे खातीर कडेन किंवा आर्टिस्ट आसा तेजेर पॉलिटिक्स कित्याक करतलो ते हे न्ही कोणाचे राजकीय हे न्ही कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेटर न्ही ते कोण राजकारण करतलो. हे जजीसांनी जर निवाडा दिल्लो त्या प्रमाणे जाल्ले आसा. राजकारण करपाचो परत येना प्रश्न येना. कसलेच राजकारण ना म्हणटा तुमी आसपाक तुमकां दिसता अशें राजकारण हांगा अशें म्हणून एक 50 म्हणजे गोल्डन जुबली हांगा महोत्सव चालू जाल्लो आसा. हांव सुद्दां चॅरमॅन जावचे पयलीं ती चालू जाल्ली सर स्पर्धा हे सुद्दां सगळ्या जजीस जाले ते सगळ्याच पयलीं सगळें आसलें न्हू आनी कांयच तितून पॉलिटिक्स हाडपाक प्रश्न येना तितून कांयच कित्याक लागून अशें तुमकां मेळो तेन्ना अशें सांगलें जशें आमकां सांगलें तशें तुमकां न्ही सांगलें. तुमकां कितें सांगलें म्हाका खबर ना पूण आमची डिस्कशन बऱ्यापैकी जाल्ली आसा वेवस्थीत आमची उलोवप जाल्ली आसा आनी खरेंच तेंची भावना आमी लक्षांत घेवन आमी बऱ्यापैकी हेल्दी डिस्कशन आमी केल्लें आसा आमची जाल्लें आसा. पूण सर फुडले फावट अशें जावपा ना फुडली जेन्ना येतली स्पर्धा नाही कितें जावपा ना तें म्हणना हांव कितें म्हणटा खुबश्यो सूचना आमी आतां आमचे भितर डिस्कस करतना म्हणून आमी कित्याक आमी जेन्ना आमचे लेखक आसता पळय नवे लेखक आसता ते आमचे थोडे आसा पयलीं भशेन चड नात. पयल्या कडेन आतां खूब फाटलीं जे कंपिटिशन पळयलां जाल्यार 3-4-5 आसतात. थंय सुद्दां बाबा एक प्रायज फर्स्ट दिवप सेकंड दिवप थर्ड दिवप अशे पद्दतीन दिवप काय ताका आनी कितें तोडू काडप अशें आमचे अनेक चर्चा आमचे भितर आमी डिस्कस केल्ले आसा. पण हे आमी जनरल कौन्सिला पासून डिस्कस करून हे करतले. तुम्ही पळयतात GNH.